प्रभाती सूर नभिरंगती दश दिशा भूपाळी म्हणती। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबमणकर तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा। आयज चवथीचो तिसरो दीस। जशे जशे चवथीचे दीस वाढत वयता तसो तसो चवथीक एक वेगळोच रंग येवपाक लागला। वातावरण चतुर्थीमय जाल्लेलें आसा। काल 1.5 दिसांचे गणपती गेल्ल्या कारणान आता सोयऱ्या दायऱ्यांगेर भोंवप चालू जाल्लेलें आसा। एक वेगळीच उमेद आसा, वेगळोच उत्साह आसा। ह्याच उत्साहान सुरू करूया गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 1.5 दिसाच्या गणपतीचे गणेश भक्तांनी केले व्हडा भक्तिभावान विसर्जन। मयेचे इको फ्रेंडली गणपतीचे देखावे गणेश भक्तांक घालतात भुरळ। झाडां पानां फुलांचो उपयोग करून मयेकारांनी तयार केल्यात मनमोहक देखावे। सोनाली फोगाट खून प्रकरणात गोंय पुलिशेन सोनालीच्या हरियाणातल्या घराची केली तपासणी। महत्वाची कागदपत्रां घेतली ताब्यांत। सोनालीची केस सीबीआय कडे दिवपाच्या मागणेचेर सोनालीची फामिली कायम। दिल्लीत आप आणि भाजपाचे राजकीय गैर पावले तेंगशेर। भाजपा आमदारांनी लासलो केजरीवालाचो पुतळो। मनीष सिसोदियाच्या राजीनाम्याची केली मागणी। भाजपाच्या आंदोलना उपरांत आपाच्या आमदारांचे दिल्लीत आंदोलन। दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या घराभायर आप कार्यकर्त्यांनी लासलो गव्हर्नराचो पुतळो। जेन्ना भक्ती काळजांतल्यान येता तेन्ना घेता ती देवाचें रूप। गोंयच्या तरणाट्या मुर्तीकाराची आगळी वेगळी काणी।